A30, page 50. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वे स्फोर तुमचे सोबे आसूं प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो सगळे आमी कुशालकायेन एकठांय जाल्या आयज खेरीत भाशेन आमच्या भारतान सिस्टर अल्फोन्सा हिची आयज आमी समरण करता आनी आमच्या भारतान खेरीत भाशेन तिचो उगडास करून ही आमच्या भारतान आमकां एक बागयोन फावो केल्ल्या खातीर आमी दिनवासता त्याच बरोबर आयज आमी बेर्नादीन अंजेलिना कोसाल्वीस ही आमचे भयणीच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करता देवान तिका आपोवन वेल्यार आयज 3 वर्सां भरतात आजुनी कसलें फातकाची खोत उरला जाल्यार तिका धुवन काडून बेगीस आपल्या वैभवांत घेवंक खतखत्यांक देवा लागीं आमी मागूंक आयल्या तरी आमची भेट ही आमचे भयणी खातीर आमी भेटयता आनी तिका सासणाचें सूख मागता आनी तशेंच तांच्या गोदच्यांक उजवण आनी गोठाय कित्याक एका घरांत एक वांगडी आनी वडील ना जावप म्हटल्यार एके भाशेन खेरीत दूख आनी ह्या दुखान ताणें एके भाशेन 3 वर्सां सारलीं तिका ती उणी जाली तर आयज तिच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी तिका सासणाचें सूख मागुया आनी सगल्यांक उजवण आनी गोठाय तांच्या गोदच्यांक मागुया आनी आमची जोणेकाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सोर पळयतार देवाक आनी तुमकां पावयलो म्हजो देव सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट जाणून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ह्या पासवान आनी तुमकां म्हज्या मागता सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
दोयाळ बापा बेर्नार्डिना जेलिना गोसाल्वीस तुझे दुबेच्या मोर्नाच्या तिसऱ्या वर्साच्या उगडासा तुझे मीत मेन्नाशिले काकुतीन तिका वेंगोय आनी तुझ्या भोगतां सांगा ते सासणाचे सूख फावो कर आमच्या सुम्याक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सौम्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. जेरेमियासाक सर्वेस्पराचे उतर पावलें ते हें उठ आनी कुमाराच्या गोराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटोच कुमाराच्या गोरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें. इस्रायलाच्या घराण्या हो कुमार कोत्ता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर. होय, जशें कुमाराच्या हातांत माती तशें इस्रायलाच्या घराण्यांक तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकारवेऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. अशोक सोयबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो धुलींतलो आयिल्लो धुलींत पोत्तून वता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकटून गेल्यो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. सगळीं उबी रावया. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें, दोसय सर्गेचें राज दोरयान मारलोलें आनी सगळे जिन्साची मासणे धरतले एके रापणे सारकें.
ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारना तसली ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तुमी हें सगळें सजमल्यात? तांणी म्हणलें, वय. आनी ताणें तांकां सांगलें, मोठो सर्गेच्या राजाचे शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या पांडरांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकाराक सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतोच जेजू थंय सरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाडी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, जेजू चालत्या साद्या जिवितांतल्यो कुणा वापरून वेपारींनी देवाच्या राजाची शिकोण दिता आनी शिकोण घेवंक आनी सजमूंक वेपारी वापरता. आनी होच ताचो कारण जावन आसा. वेपारींतल्यानूच अदीक बरे भाशेन लोकांक शिकोण दिवंक जाता म्हूण तो आमकां सांगूंक सोदता. तर आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याचें आमी आयकलां कोण भाशेन कुमार माती घेवन आपल्याक जाय ते असले आयदन आकारून हाडटा. तशेंच म्हणटा इस्रायलाचे घराण्या, तूं जावन आसाय माती आनी देव जावन आसा कुंभार जो तुका जाय ते भाशेन आकारून हाडटा. देखून म्हणटा जशें कुमाराच्या हातान माती तशेंच तुमी देवाच्या हातान इस्रायलाचे घराणे देवाक जाय ते भाशेन आकारून येता. आनी आमी पळयलां कोण भाशेन ही कुणां आमच्या दोळ्या मुखार धरून चालत्या जिवितांतली कुमाराची आमकां शिकोण दिता. आमी देवाच्या हातान जावन आसा माती, तो जावन आसा कुमार, आमकां जाय ते भाशेन आमचें जिवीत आकारून हाडटा. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू वेपारी वापरता. सर्गेचें राज दर्यान मारलेल्या सगळ्या जिन्सांची मासडी धरतले की रांपणे सारके. रांपोण मारली म्हणटच सगळे तरेचे मोठें बारीक नुस्तें एकेच रांपणेक पडटा. तेन्ना बरें तें विचून काडटा, फाटल्यांनी बोत्ता, ल्हान तें भायर उडयता. ते भाशेन देवाचें राज आनी ह्या राजाची वळख मेळूंक जेजू आमकां ह्यो वेपारींतल्यांनी शिकोण दिता. देखून म्हणटा सर्गेच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. आनी ह्यो वेपारी सांगून जातोच जेजू थंय सरलो नाच जाता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, चालत्यो जिवितांतले वेपारी जायती शिकोण आमकां दिता आनी शिकोण घेवंक जेजू वेपारींनीच उलयता. आनी शिकोण आमकां सजमून घेवंक ह्या वेपारीची सजमूणी आमकां दिता. तर आयज आमकां दाखयता देवाच्या राज्यांत सगळीं आसा, बरीं आसा, वायटूय आसा, व्हडलीं आसा, ल्हानूय आसात, पूण सगळीं आमी देवाच्या राजाची भुरगीं. देवाच्या राज्यान तोच देव आमकां जोण एकल्याक आपल्याक जाय ते भाशेन आकारून हाडटा. तर आमचें जिवीत देवाच्या हातान म्हटल्यार देवाच्या हातान घातलेलें आमी आसा. सगळें वायट बरें येता तितलें
आमी आमच्या जिवितान मानून घेता, ओळखून घेता. देवाची येवजण, देवाची खुशी न्हय बऱ्यानच पूण वायटानूय आमी ओळखून घेता. आनी हे भाशेन देवाक आमी दिनवासता, वाखाणटा आनी आर्गां दिता. तर आयज खेरीत भाशेन आमचे भयणी खातीर तन्नेच पिराये देवान तिका आपोवन व्हेली. जेन्ना पिडेंत आसली, ऑपेरा सावन करूंक येयल्ली, थंयसरूच अकस्मात ती संवसाराक वतल्ली. हीच देवाची खुशी मानून घेवन, ओळखून घेवन ह्या भयणीक सोबे आमी देवाक आर्गां दिल्या, दिनवासला. आनी आयजूय आर्गां दिवंक, दिनवासूंक आनी तिका सासणाचें सूख मागूंक आमी आयल्या. तर ह्यो सगल्यो ओपारी जेजू आमकां शिकयता, ह्या ओपारींतल्यान देवाच्या उतराक आमची काळजां आमी उक्तीं करूंक आनी ह्या ओपारींतल्यानी आनी जिविताच्या गोडितांतल्यानी देवाची खुशी आमी सोदून काडूंक तुजी कृपा आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेंतल्यान मागुया. Hymn number C7, page 31. म्हज्या बाबा म्हणीन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. Sorvespora, Bernardina Angelina Gonçalves, e तुझ्या तुवेच्या मोरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका भोगता. त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणांक तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका मोर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण,
ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी फाट करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणान सोंतोसता तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासा करात. बाबाडाताचो गोठ मोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरिफेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी बेर्नार्दीन आंजेलीन गोसाल्वीसीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली आपोवन वेल्या रायस्तीन वच सांबरता. तुवें तिका आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मुळांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतांनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन आल्फोन्सा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुमकां सासणाच्या सासणां. जेजू देवाच्या राजाची गुटांची ओळख दिवंक वोपारींनीच तो आमचे लागीं उलयता आनी वोपारींतल्यान अदीक ताची सजमणी ओळख घेवंक तो आमकां आदार दिता आनी आमचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करता. तर आमी जिनसां तरेन जेजून आयच्या दिसा आमकांय देवाच्या राजांत सगलीं आमी पूण आमची निमाणी शेवटाक एके भाशेन आयच्या दिसा ही रांपोण मारता ते भाशेन निमाणे दिसा आमची जोडटी जातली. बरें केल्यान ताका सासणाचें सूख आनी वायट केलां ताका कास्त फावो जातली. हें उडकून घेवन जिवितांत बरें करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां हाडली पडोवंक दिवं नाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवत्सराय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Amci
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण शेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गीत घेतलें D26 पेज नंबर 61.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा बेर्नार्डिनांचेलीन गोसाल्वीस तुजे दुवे खातीर बेटलोले बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे आनी तुजे कागोतेन तेजी पातकाची सोर कोतां दोन काड म्हूण मागता तुज्या पुताचे दुचे नावी. Well, 3 years has gone by, for my mother has left this world, and I remember a beautiful word that she said, that is, you can earn a lot of money in this world, but what one cannot earn is love and respect. And therefore, my dear Father Orlando, my dear family members, my dear relatives, and most of all, my dear friends of Bernardina Gonsalves, I can see the respect and the love. Even after 3 years, I can see a church full of people, which only means my mother has earned it. And therefore, I thank you all, and I pray to God that God may bless you all, and you all may grow in respect and love. And after we say the prayers at the grave, I request you all to please gather in the corridor for the small snack that we've got for you. Thank you very much, and God bless you. I also appreciate the family has given much to the church and still they are giving. And still they are involved in all our parish activities and in our parish work. So I congratulate the family and I thank them for the great loss of their mother, and I pray she is no longer dead, but she is risen with Christ. Let us believe in this and have faith in the Lord. The Lord be with you. May Almighty God bless you. सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Hymn number K7. T35. Hymn number D35.
बोलायताय रुचीक जावन म्हाका वाहताय दोन दीस माथ्याचेर घालताय दोन दीस माथ्याचेर घालताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता बऱ्या मनशाच्या आत्मेन देवाच्या हातान आसा ताका कसलेंच दोग कोस्ट लागचें ना. तर ह्या सुत्रांचेर आमचो विस्वास धरून आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारूंक आमी आयल्या. मदे करून ताका आमी आर्गां दिवंक आयल्या. तर दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब सावनी आमी तुका आर्गां दिता. म्हणुया आमी तुका आर्गां दिता. आमची भयण बेर्नादीन ताच्या कुटुंबाक फावो जाली आनी तिचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक जाय तें बरें आयलें देखून आमी तुका आर्गां दिता. तिचे वरवीं आमकां ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमकां सगल्यांक तुवें बऱ्या देण्यांनी हात पांयांनी गुणांनी भरल्याय देखून आमी तुका आर्गां दिता. आतां आमचो जबाब जातलो आमकां तुजो आदार दी बापा. म्हणुया आमकां तुजो आदार दी बापा. आमचे मदेकोत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी तांचें बरेपण मानून घेवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. एकामेकाचें बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. दुसरो बरें करता तेन्ना ताका शाबासकी दिवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आतां आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं आमी मागता बापा. आमचे भयणीच्यो सगळी चुकी विसरून तिका तुजे बरोबर सुखेस जिवितान घे म्हूण तुजे लागीं सगळ्या आमच्या मेलल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण तुजे लागीं मागता. सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमचे आवडे जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमचे आमचो दिसवटो आनी आमी आमचे सुकऱ्यांक मोगीता तशी आमची पाकां रोगोस आनी आमकां टाळयेक पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचून संवसारान घालाय आनी आमचें सगळ्यांचें जिवीत तूंच चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय. आनी आमचे सोंपलेले भयणी बेर्नादीनांक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय. आमचे मायकाय बेतोल्या एली तुका बागी बोका आगवार मोरीच्या सांगादा सोगा सोलोयतोया सोगा
मागची वाढली का